जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 12 होळी 30 आनी 7 ते 50 जुदेव जेजूचेर भावार्थ दवरिनान अशें सांगून जेजू तांचे सोरशिलो गेलो आनी लिपलो. जरी ताणें इतल्यो खुणा तांचे हुजीर केल्ल्यो तरी ताणें ताचेर भावार्थ ठेवलो ना. इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलोलें तें घडोवन येवचे खातीर हें अशें जालें. तांची उतरां हीं आसात. सर्वेस्परा आमी परगोटल्या ती खबर कोण सोतमानीत आनी हे घडणेन सर्वेस्पराचो बळिश्ट हात कोणाक तरी दोखोल जाला जायत खरेंच तांच्यान सोतमानूंक जालें ना. कित्याक म्हळ्यार अशेंय इसायासान सांगून दवरलोलें. आपल्या दोळ्यांनी तांणी पळयना जावं, आपल्या मनान तांकां समजना जावं आनी हांवें तांकां बोरीं करचे खातीर ते म्हजेशी परतून येना जावं तांचे दोळे ताणें कुड्डे केल्यात आनी तांचें काळीज दाट निबोर केलां. जेजूची महिमा देखली तेन्ना ताचे संबंदी इसायास असो उलयल्लो. तरी आसतना अधिकाऱ्यांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ दवरलो, पूण ते हें भायल्यान दाखयनासले कित्याक तांकां फारिजेवांची भिरांत आसली आनी आपणाक देवस्थानांतले भायर घालतीत म्हूण ते भियेताले. कारण देवाचे मोहिमे परोस मनशां मदें जोडलोले व्हडविकेची ते अदीक पर्वा करताले. जेजूच्या उतरा प्रमाणे मनसुबी. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर भावार्थ ठेवतात तीं म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका पाठयलां ताचेर भावार्थ ठेवतात आनी म्हाका पळयतात तीं म्हाका पाठयला ताका पळयतात. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां देखून म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं काळोखांत उरचीं नात. म्हजीं उतरां आयकल्या आसतना कोणूय तीं पाळिनात जाल्यार हांव तांची मनसुबी करिना. कित्याक संवसाराची मनसुबी करूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. जीं कोण म्हजी बेपरवा करतात आनी म्हजीं उतरां मानून घेनात तांची मनसुबी करूंक आसा कोण. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजेच वस्तुंगी हांव उलोवंक ना. बापान म्हाका पाठयलां आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या आनी ताचे आज्ञे प्रमाणे हांव उलयतां. तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटच जें कितें हांव उलयतां तें बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयतां.